माझे नाव रणजित रामावतगावकर. हांव बस्तोड्या गांवचो सरपंच. आमच्या बस्तोड्यान काल 3 कोरोना व्हायरसाच्यो पॉझिटिव्ह केसी मेळिल्ले आसा. कालूच तांकां एक चंदनवाडी म्हणून आमच्या वाड्यार ताका शिफ्ट केलो कालांगूट रेजिडेंसींत इमिडिएट इफेक्ट. आनी दुसऱ्या 2 जाण आसले ते बोविस्तान, तांकां श्यामाप्रसाद मुखर्जीन शिफ्ट केल्लेले आसा. आनी बाकीचे जे फॅमिली मेंबर आसा जे चंदनवाडी आहा तेंचे सगळे स्वॅब टेस्ट करपाक आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोनान तांकां शिफ्ट केल्लेले आसा सकाळीं. आनी तेंची टेस्टींग म्हाका दिसता आतां चालू आसा. हांव सांगूंक सोदतां बस्तोड्या गांवचो सरपंच ह्या नात्यान की बस्तोडचे जितले गांवचे लोक आहा विलेजर्स तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट आहा की कोरोना व्हायरस कोविड-19 रोखडेच पसरता हें सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्यांनी मास्क घालचें, त्याच बरोबर सोशल डिस्टन्सींग हें कंपल्सरी आनी अननेसेसरी म्हणटा तें भायर सरपाचें ना, कोणाच्या कॉन्टेक्टान येवपाचें ना. कित्याक हे आतां गांवांत भितर सरलेलें आसा बस्तोड्यान आनी हेजे भयंकर ही महामारी सगळ्यांक आतां दिसान दीस केसी वाडत आसा आनी टोल म्हणटा तो हेजो वाडत आसा. सो म्हाका म्हाजे बस्तोडकारांक कळकळीची विनंती आहा, रिक्वेस्ट आहा की तुमी सोशल डिस्टन्सींग अननेसेसरी भायर सरपाचें ना, मास्क आनी सॅनिटायझेशन तुमचें हें करपाचें. आतां आमी फायर ब्रिगेड आपयलेली आसा आनी ऑनरेबल MLAन ती अरेंजमेंट केल्या इमिडिएट इफेक्ट. आनी आमी फूल बस्तोरात जे प्लेसीर ते पेशंट आसले थंयसर आमी सॅनिटायझेशन करतले आनी सॅनिटायज करून बाकीचे कितें हें आसा तें तुमकां कळयत करतले. पूण आतां म्हाका सांगपाचें जे पॉझिटिव्ह मेळ्ळा पळय 3 जाणां ते लिंक्ड कशें कितें खंयसून पॉझिटिव्ह मेळ्ळा ते खंय वयताले कितें कामाक? थोडे कितें आहा, एक बोविस्तान मेळ्ळा 2 जाण ते लखनौच्यान येयल्लेले. ते लखनौच्यान येवन ते होम आयसोलेट जाल्ले, होम क्वॉरंटायन जाल्ले आनी तेंचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयलो. पॉझिटिव्ह येयना फुडें आमकां PHCसून आमकां कळ्ळें की हें पॉझिटिव्ह येयला. सो ताबडतोब तांकां शिफ्ट केलें. तशेंच हो दुसरो जो आहा तो म्हापसा बाजारान तेजें एक ल्हानशें जागो आसा, थंयसर तो बसतालो जावं पोतयो जावं कितें तसलें काम हें करतालो बारीक. सो थंयसून जावं करून थंयसून जो व्हायरस आहा तो हाडूं म्हापशेसून म्हाका दिसता तो येयला. तो म्हापशा कामाक आसता.